हडफळे वाठारात बिग बी कसिनो कार्यरत आसा। या कॅसिनोत फाटल्या कितलीशीच वर्सां जाली कर्मचारी कामाक आसात। 2 फेब्रुवारी सावन व्यवस्थापनाकडल्यान कसलीच पूर्व कल्पना दिनासतना कॅसिनो अचकीत बंद केलो। ताका लागून बिरेस्तारा कामगारांनी कसिनो कडेन जमून आंदोलन केले। फाटल्या 1 म्हयन्याचो तांचो पगार तशेंच 10 म्हयन्याचे पीएफ टिप्स तशेंच एकोमोडेशनाचे पैसे दिवंक नाशिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आसा। तशेंच या प्रकरणात कॅसिनोचो धनराजकी दबावाचो वापर करपाचो यत्न करता असो आरोप कर्मचाऱ्यांनी केलो। उरिल्ली थकबाकी बेगीन दिवन नोकरेविशीं स्पष्ट भूमिका जाहीर करची अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केल्या। कॅसिनो ओपन जालो पळय न्हू तेन्नासून आसा आमी सुरवातीक साकून आसा। सो पयलीं सगळें बरोबर चलतालें सिस्टमॅटीक, सगळें पेमेंट टायम टू टायम सगळें डिटेलान सगळें जातालें। सो सचिन सर म्हणून त्या टायमार बरें पडटा मॅनेजमेंट पयलींच्यान मागीर तें मायनस जावन गेलें। आतां फाटल्यान मनोज कुमार म्हूण एकटो येयलो, तेजे वाड्यान करुणा बिरुणा कोण आशिल्लें एकाउंट ती येयल्ल्याक मायनस जावन गेलें। आतां हांगसर कितें येयल्लें आसा लॉसान म्हणून आसा। जेन्ना हेका लागून विचारपाक गेलो पळय न्हू आमचे भुरगे, बाबा हें अशें जाल्लें आसा, फाल्यां कोण जबाबदार, तुमी आसा मरे हेंचे बरोबर हें करपाक, तेन्ना तशें विचारला लागून तुमी कोण विचारपाक, हें मनोज म्हणटा क्वेश्चन करता आमच्या स्टाफाक। तूं कोण विचारपाक अशें म्हणलें आनी पावसर हाडला आमकां। मावसर हाडून भायर फाकलून दिला आमकां डायरेक्टली भायर। भिरांतून आमच्या भुरग्यांनी मागीर कितें केलें, पुलिसेक आपयलें, ते मनोजाक व्हरून थंयसर हें केलें आनी तेचे पयलीं आमी कितें सांगलें, बाबा आमचें पेमेंट बी दी म्हणून सांगलो ताका। ना दिना आतां बसून पळय आपल्याक पोलीस पावर आसा, मसल पावर आसा आनी पॉलिटिकल पावर आसा म्हणपाक लागलो। इश्यू कितें आसा आमचो सॅलरी, दुसरो इश्यू आसा आमचो पीएफ ESI बीन आहा पळय न्हू 9 म्हयने जाल्यार भरूं ना। तेचे पयलू आशिल्लें बिग बी प्लेजर म्हणून, तितूंतले 3 म्हयन्याचे आमचे पीएफ भरूं ना। सॅलरी दिताले तेजे फाटल्यान बिग बी लेजर केले, तेजे 9 म्हयन्यासून भरूं ना। मागीर तेजे फाटल्यान सन हावस म्हणून केलें तेंच्यांनी, थोड्यांक हितून घातले थोड्यांक तितून घातले, तेंय भरूं ना। तुमची सॅलरी कितल्या म्हयन्यांची होल्डर आसा? आमची 1 म्हयने सॅलरी होल्डर उरले आसा। पोलीस स्टेशनार बी कंप्लेंट दिली आमी आनी एमबी लेटर बरोवन स्टेशनार दिले की आमी 5 तारीख पासून सॅलरी घालता म्हणून सगळे। सो 5 जाली, 6 जाली, आतां 12 जाली, आतां पासून कोणाक जायना। जे डिपार्टमेंट आहा ते चेंज जायला कोणाक कॅशर, मागीर सर्वेलन्स कितें, मागीर FMB ट्रान्सपोर्ट, 2 मेंटेनन्स तेंच्याच जायला आनी बाकी सगळ्या घालता आज पासून कोणाक क्लियर जालें। मनोज जो था हमारा ऑपरेशन मैनेजर, वो इधर से भाग गए। जिस दिन उनका 6 तारीख का टिकट था, 2 तारीख को हमको बाहर निकाला गया। बाहर निकलने के बाद 4 तारीख वो निकल गए इधर से, इधर गोवा में ही नहीं है, वो गोवा से बाहर हो गए। अभी उसको कांटेक्ट कुछ नहीं हो रहा है? कांटेक्ट भी नहीं लग रहा है, फोन स्विच ऑफ है। अभी हम लोग, उनका घर है बिहार के हो, तो वो बिहार पे हम लोग तुरी जाएंगे उनको ढूंढने के लिए। HR को तो मिला ही नहीं। HR बाद में और एक बार को बुलाया था, पुलिस स्टेशन लेके गया था, बोला 4 तारीख को डालेंगे, उसी दिन रात को। उसका बाद और अभी तो कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, डाला भी नहीं। तो चिट्टी बाबू जो है वो तो फोन भी नहीं उठाते और वो इधर है भी नहीं। उनका और एक प्रॉपर्टी है दोनापावला में, उनका और एक प्रॉपर्टी है दोनापावला में, आधा स्टाफ उधर भी है। सो अभी बंद करके गए हो? बंद करके गए, हमको कुछ नोटिस भी नहीं दिए, सैलरी भी नहीं आया, PF भी नहीं आया। गोमंतक टीव्ही खातीर वीणा मांद्रेकर।